Yekutamsa ami sembramta Pavitratnya Teri Sandimu तुझे कृपे आमचा विची तुझी कृत्यानिया मोगन आम्ही तुका वगळता दिन वाचण्याचे उभी बलिदान भक्तीन बापा तुका भेटयता क्रिस्ता मरण जीवन को ये कुटुंबसा आम्ही संभ्रमता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. बाळका जेजूचय भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी ह्या देव तेंपलांत बाळका जेजूक अर्गां दिवंक ताणें आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत ओतुल्ल्या सर्व बेसांवा खातीर आमी ताका होगळाप दिवंक, तशेंच आमी ताच्या उतराद्वारी आनी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत भागीदार जावन ताची सुकृपा आमच्या जिवितांत आमी घेवंक हांगा आयती आसली तर आमी एमिसाचें बलिदान फावो परी भेटोवच्याक सोर आमची पदकां वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया, हांव पदकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुण्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडार उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुका घेवन सदांच हांव गुहार मागीर सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना म्हाका. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोवपवीत नावाक आमी मान दिता आनी त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका आदीन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सरगार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायल्ली ह्या संतोसाची संपूर्ण बढती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुवें म्हजो सल्लो सांबाळूंक नाय देखून हांव तुजे रजवटकी कान कुडके करतलो. पूण दाविदा खातीर तुज्या पुताक एक कुळी हांव सोडतलो. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. सलमांव उत्तर प्रायेक पावलो तेदना ताच्या पत्नीन ताचें काळीज परक्या देवासे ओडलें आनी आपल्या बापय
दाविदाचें काळीज आसले बरे ताचें काळीज सर्वेस्पर आसवें पुरतें नातलें. ताणें सिदोनियाची देवी आस्तेराची आनी आमोनियाची मुर्ती मिल्कोमाची पुजा केली. ताणें सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. आपलो बापोय दावीद सर्वेस्पराक विस्वासी रावल्ले बरे तो ताका विस्वासी रावलो ना. सलमोन जेरुसलेमा मुखल्या दोंगरार मोवाबाची मुर्ती केमोशा खातीर आनी आमोनाची मुर्ती मोलेका खातीर एक उंच पूजास्थान बांदलें. ताणें आपल्या सर विदेशी पत्नीकी तशेंच करून दिलें आनी तांणी आपल्या देवाक धूप लासलो आनी बलिदानां भेटयलीं. देखून सर्वेस्पर सलमोनाचेर रागार जालो, कित्याक ताचें काळीज ताका 2 पुटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परातावन इस्रायेलाच्या देवातावन पयस सरल्लें. सर्वेस्पर सलमोनाक प्रत्यक्ष जालो तेदना ताणें ताका पारक्या देवाची सेवा करूंक आडबारलें. पूण सलमोन सर्वेस्पराचो आदेश पाळलो ना. देखून सर्वेस्परान सलमोनाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून आनी म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळूंक नाय देखून हांव तुजी रजवटकी काडून घेतलो आनी ती तुज्या सेवकांक दितलो. पूण तुज्या बापोय दाविदाक लागून हांव तुज्या जीवन काळांत अशें करचो ना. बगार तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो. तरी पूण सगळी रजवटकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें विंसल्ल्या शहराक जेरुसलेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळून दवरतलो. देवाचें उतर हे. देवाचे तुझे पर जेसू मुकुरता सर्वेस्परात मुजोय मोकर. तुझे परचेसो मोकळताय सर्वेस्परात मुसोय मोकर. सदांच आनी सगळ्यान नितीन चलतात आनी बरे आसलेले करतात ती सुभागी. तुझे पर जेसू तूं मोकरताय सर्वेस्परा तर मुजोय उपनास कर मुझे शिये म्हाका आदार दे. तुझे परचेसो मोकळताय सर्वेस्परात मुसोय मोकर. हेर राष्ट्रांच्या लोकां सवे बरसून तांचे जिणयेचे साल ताणी धरली. तांच्या मुर्तीची पुजा करूंक लागली आनी ही तांकां एक पास जावंक पावली. तुझे परचेसो मोकळताय सर्वेस्परात मुसोय मोकर. आपल्या भुरग्यांक मारून तांणी पुता देवसारांक भेटोवंक दिली. देखून सर्वेस्पर आपल्या लोकांचेर रागान पेटलो. आपल्या दायजांचो ताका कांटाळो आयलो. तुझे परचेसो मोकळताय सर्वेस्परात मुसोय मोकर. तुझे परचेसो मोकळताय सर्वेस्परात
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे असो. भाग्यवान मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेसू थंयचो भायर तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयांत कोणायकी कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताचे विशयांत एक स्त्रियेन आयकतच ती भितर सरन ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे दुवेक देंवसार लागुल्लो. ती एक अनभवार्थी, जल्मान सिरोफिनिसिया प्रांताची. आपले दुवेक लागुल्लो देंवसार धांवडायचे म्हणून ती परतून लागली. पूण जेसून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दादोशी जावं दीत. भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक उडोवचो समा न्हय. ती जाप दिवन म्हणाली, ते नीस धनिया, तरी भुरग्यांनी उडयल्ले उंड्या कुडके मेसा पंदाक आसलेली सुणी खातात न्हय. तवळ जेसून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वच येत. तुजे दुवेचो देंवसार सुटला. अशें ती घरा पावल्या वेळार तिची धूव अंतुळणार न्हिदोन आसली तें तिणें देखलें. तिचो देंवसार सुटुल्लो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय भोवमोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयचो नियाळाचो विशय जावन आसा संपूर्ण काळीज आनी वांटे फांटे जाल्लें काळीज. कित्याक आमकां दोन वाचपां आसात आनी दोन व्यक्ती आमकां ह्या वाचपांनी पळोवंक मेळटात. एक वांटो या फांटो जाल्लें काळीज म्हणयेत तें जावन आसा साल्मांव रायाचें काळीज. आमकां रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें आयचें वाचप जावन आसा, पूण खंय तावन सुरू जाता अध्याय 11 वाक्य या वळ 4 तावन प्रारंभ जाता. पूण जर आमी कितें करीत जाय, 1 तावन वाचूंक सुरू करीत जाय. 1 तावन वाचतना कितें कळटा की म्हळ्यार साल्मांव रायाक फाऱ्यावेच्यो मात स्त्रियो न्ही, ताका आनीकी दुसऱ्या गांवच्योय स्त्रियो आसल्यो, तांचो तो मोग करतालो. तातूंत आसात मोबायट्स, सिदोनाची, हितीताची आनी तशेंच साबार दुसरे राष्ट्र तातूंत उल्लेख केल्यात. अशें म्हणून ताका 700 बायलो आसल्यो, 700 वायूस, आनी 300 उप बायल्यो आसल्यो म्हणजे कॉन्कुबायन्स. अशें म्हणटाना 1000 बायलो जाल्यो. 1000 बायलांक म्हणजे हॉबीत आसा जे आमकां स्टॅम्प कलेक्शन हॉबी आसता पळय कलेक्ट करचें, तशें साल्मांव रायाक भोवशा एक हॉबी बायलांक कलेक्ट करचें, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवच्या बायलांक कलेक्ट करचें. आनी ही हॉबी ताणें तो तरणाटो आसतना तो सुरू केल्ली. पूण आतां तो प्रायेक पावला. कितें जातात, हो प्रायेक पावता आसतना त्यो बायलो इल्लो बोळ जातात. तांणी कालें करचें, तांणी बरयलां, देवान पयलेंच सांगल्लें इस्रायलकारांक, तुमी तांच्या मदें वचोन वचो आनी तांणी तुमचे मदें जियोवन वचो. कित्याक म्हळ्यार ती तुमचें काळीज व्हडून तांच्या देवांची पुजा करूंक तुमकां ती व्हडून उरतात. त्या देखून सत्राय घेया. पूण दावीद राय देवाक विधेय जावन चल्लो.
ताचे थंय सबार उणेपण आसली, पातकां आसली, पूण ताणें एका देवाक मान करचो ताणें सोडूंकच ना. ताका आसलो एकच देव. पळया, आयच्या वाचपांत ती आमकां उल्लेख केला. दाविदा बरी ताच्या पुता सलमोनाचें काळीज नातल्लें. दावीद एका देवाक मात्र तो आराधन करतलो. कितले उणेपण पाताक ताणें केल्यार एका देवातावन तो पयस वचोना. पूण सलमोन कितें केलें? दुसऱ्यांच्यो बायलो हाडल्यो आनी तांच्या देवाक ताणें देवाळां बांदूंक सुरू केलीं. अशें आसतना ताचें काळीज एका निजा देवातावन पयस गेलें, बेसां बेसां जालें, वांटे फांटे जालें. त्या देखून ताच्या उतार प्रायर कितें जाता? तो आनीक चड म्हणयेत अस्कत जाता. तो अस्कत जाता. ती बायलां ताचे वयर राजवट चलोवंक सुरू करतात. असलें काळीज सलमोनाचें. जरी तर आमी वांचेलांत पळयल्यार आमकां एक अणभवार्थ्याची स्त्री आयल्या. ती सिदोन गांवची दिसली आनी जेजू त्या गांवाक गेला. तिचें काळीज जेजू थंय आकर्शण जालें. त्या देखून तिचें काळीज संपूर्ण काळीज जावन आसा. सलमोन रायान देवाक एक व्हड देवाळ बांदलें. व्हड देवाळ बांदलें. देवाक सांगलें, तूं आनी हांगा राव, ह्या देवाळांत राव. त्या देवाळांत तूं भायर वचनाका. पूण ताणें कितें केलें? आपणाकच आपणाच्या काळजान दुसरी ल्हान ल्हान देवाळां मंदिरां बांदूंक सुरू केलीं. जरी तर तुमी आज भाग्यवंत गांवाक थंय गेल्यार सलमोन रायन बांदलें देवाळ ना. तें उमटोवन गेलां, मोडोन गेलां. आतां आसचें वेलिंग वॉल आसा, तें ओरिजिनल देवाळाचें न्ही, ताणें उपरांत उबें केल्लें जावन आसा. थंय वचून हर एक देव आपली तकली त्या मुऱ्याक वचून धडयता. तशें जालां. पूण जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो एक देवाळ बांदूंक, मंदीर बांदूंक. खंय तें? ह्या संवसारान न्हय, आमच्या काळजांनी. आमच्या काळजांनी तें ताणें मंदीर बांदलां. त्या देखून जे कोण आपणाचें मंदीर बिडार काळजांत बांदता तें केदींच मोडोन वचना. जरी तर ह्या थळार, ह्या भुमीर जें कितें आमी बांदता तें एक भुंयकांप जावं पुरो, ह्या कसलेय नॅचरल डिजास्टर येवन मोडोन वचोंक पुरो. शाश्वत कांयच ना. ह्या संवसारी शाश्वत म्हणलें कांयच ना. त्या देखून आतां पळया, सलमोन राय ताणें देवा थंय ताची पातयेनी सोडली म्हणून न्हय, ताची पातयेनी आसा. पूण त्या देवा मदें आनी उरल्या देवाक ताणें कुडसिलें. त्या देखून हंता हंता तावन तो देवा तावन इल्लो पयस, ह्या ताचें काळीज पयस गेलें म्हणयेत. सबार पोटी अशें घडटा आमच्या युवा जाणां थंय. पळया, इश्टा सांगाता मेळचें आनी भोवशा एक ड्रिंक काडून येवचें. कित्याक? इश्टा सांगाता बरें जाता न्हय गे. जरी तर तूं काण घेना जाल्यार ते म्हणटात, तूं एक येदोळो संत जालाय. त्या देखून दाक्षिणे खातीर म्हणी पियेतात. उपरांत कितें जाता? आनी एक ड्रिंक, आनी एक ड्रिंक अशें म्हणटा चड जावन आसा. निमाणें ड्रिंकच, मागीर काय येना. त्या देखून एक सांगणी आसा, फर्स्ट यू टेक अ ड्रिंक, देन द ड्रिंक वील टेक्स द ड्रिंक, देन द ड्रिंक वील टेक यू. म्हणजे पयलें तूं इल्लें पिवण घेताय, उपरांत पिवणाक घेता, उपरांत पिवण तुका ग्रास दिता. तशें जाता, अंत जावचें तशें. तशेंच आनी एक सांगणी आसा, स्पार्क दॅट इज निग्लेक्टेड बर्न्स द हाऊस. एक किटाळ तुवें निग्लेक्ट केल्यार सगळें घरच उलपायता. सलमोन रायाची संगत तीच. एक किटाळ ताचें सगळें जिवीतच देसवाट करता. सलमोन रायन ताच्या जिवितांत सबार ताणें आपणा थंय आकर्शीत केलां. कित्याक देवान ताका जणवाय दिल्ली, ग्रेस्तकाय दिल्ली, सगळें दिलां देवान ताका. पूण ताचें थंय आसलें तें एक काळीज इल्लें वीक जावन आसलें, अस्कत काळीज, अस्कत काळीज. तें काळीज ताणें संपूर्ण जावन देवाक दिवनातलें. त्या देखून कितें जालें? हंता हंता जावन
वयर रिगलो आनी तें काळीज ताचें ग्रासले आनी देवातावन ताका पयस व्हरूंक तें कारण जालें. पूण कानान घराची स्त्री पळया, तिचें काळीज दृढ काळीज. जेजू थंयच तें दृढ जावन उरलां. त्या देखून तिचे थंय आसले अस्कत काय कितें. पयलें जावन आसा ती एक कानानगार म्हणजे जेंतिलाची ती स्त्री. त्या देखून इस्रायलकारांक आनी जेंतिलांक कांयच संबंध ना, कित्याक ती एक अशुद्ध जावन आसा, अशुद्ध स्त्री. दुसरें कश्ट कितें म्हळ्यार ती एक स्त्री, दादलो न्ही. त्या देखून दादले स्त्री वयर ताचो अधिकार चलयता. तिका घरांतावन भायर वचोंक ना, पूण जाल्यार ती घरांतावन भायर येता. तिसरें, तिणें दारार बोडय जाय आनी एका जुदेवाक तिणें मेळा जाय. तिका कांय गॅरंटी ना, पूण जाल्यार ती धैर्यान भितर रिगता. आनी उपरांत कितें करता, सगळें बरेंच करता. कित्याक तिची धूव देवसाराच्या हाताखाल आसली, मुठींत आसली. तिका एक सुटका जाय. त्या देखून हांव कितेंय करूंक साध्य म्हाका जाता म्हणल्यार त्या मानवभावांत संपूर्ण काळजान ती आयिल्ली. आनी तुमी मार्काचो वांचेल वाचल्यार जेजू 3 जागे उपयोग करता. पयलें जावन आसा सरोवराची तड या दर्याची तड एक जागो. दुसरो जागो सिनागोगाक जेजू येता आनी तिसरो जागो एका घराक तो येता. आनी ह्या 3 जाग्यांनी जेजू आसतना सबार तो शिकयता, गूण काडटा, सबारांक बरेंपण जाता. आयचो जागो जावन आसा एक घर. सालमावरायान एक बिडार बांदलें देवाक, मंदीर बांदलें देवाक, थंय ताणें दवरलें, पूण तो त्या बिडारांत उरलो ना. जेजू कितें करता, एका घरा रिगता. त्या घरा आसतना तो हेरांक ताचे थंय आकर्शीत करता आनी घर जावंक पावता एक बिडार. त्या देखून घर एक स्वात इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हळ्यार घर म्हणटा आसतना फकत एक घर न्ही, असलें एक बांदप मात्र न्ही. घर म्हणटा आसतना कुटाम आमकां ताच्या विशयांत एक संदेश मेळटा. एक कुटाम सांगाता घरांत आसता. घर म्हणटा आसतना एक आमी म्हणया सल्लो, कित्याक देवान मनशा थंय केल्लो तो सल्लो एका घराक की तो ताका होंदोन आसा. कित्याक म्हळ्यार कितली घट बुन्याद की तितले घट बांदप उरता. त्या देखून बिडारच म्हणटा आसतना देवूच त्या बिडारांत वस्ती करता. आनी घर म्हणटा आसतना संबंध, एकामेका थंय रिलेशनशीप म्हणटा आमी, तो आसा. त्या देखून जेजू घरांत आसतना आमकां क्रिस्तांवांक घर आतां एक इगर्ज माता आसल्या बरी, समुदाय आसल्या बरी. जेजून सांगला न्ही, खंय 2 या 3 म्हजे नांवे सांगाता मेळटा, हांव थंय तांच्या मदगांतच आसा. सुरविल्ली क्रिस्तांव समुदाय एका मनाची एका काळजाची जावन ती सांगाता मेळटाली. देवाचें उतर आयकोनच्यांत उंडो मोडच्यांत. त्या देखून तांचे थंय आसलें एकपण पळया, एका काळजाची आनी एका मनाची. ह्या घरांत ती स्त्री रिगतना तिका कितें जाता, तिचे थंय बदलावण जाता. पयलें जेजून कितें म्हळें, हांव आयिल्लो इस्रायलाच्या घराण्याक, सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक. तें ह्या वांचेलांत ना, पूण मातेवाच्या वांचेलांत आसा. ती ह्या घराची मेंबर न्हय, कित्याक ती भायली जावन आसा, पूण जाल्यार ही धैर्य गण ती ह्या घरा भितर रिगता. दुसऱ्यान जेजू कितें म्हणटा, जें कितें भुरग्यांचें आसा तें आमी सुण्यांक दिव नजो. भुरगीं कोण? भुरगीं देवाची. इस्रायल पर्जा देवाची भुरगीं जावन आसा. सुणे कोण? जेंतिलां. जेंतिलांक इस्रायल जुदेव सुण्या बरी लेखताले. त्या देखून जेजू 3 उतरां वापरता. इस्रायल घरां भुरगीं सुणी जावन आसा जेंतिलांची. तें एक उतार आकमण जावंक पुरो जेजून सांगलें. पूण सुणी जेजू सांगता आसतना, एक सुणे म्हणटा आसतना, एक पेटो म्हणटा आसतना इस्रायल घरांक एक सुणे जावन आसा अशुद्ध एक प्राणी. कित्याक आतां दुकोर आसल्या बरी गटारांत आनी पुरा खातात न्ही, जें पुरा वायट आसा तें खातात, तेंच इस्रायल गांवांत पेट्यांनी खावचें जावन आसा.
पूण घरा भितरली सुणी दुसरी, तांकां आमी सुण्याची पिलां म्हूण येत, पेट्याची पिलां ल्हान ल्हान, ती आमी कित्याक दवरता? कित्याक ती बरी आसात, तांचो आमी मोग करता, ती आमच्या सांगाताच आसतात. आतां पळया, घरा भितर रिगिल्ले सुणे म्हणटा आसतना आमी देवाच्या घरा रिगता आसतना आमी शुद्ध जाय, कित्याक कोणाय की अशुद्ध आसल्यांक देवाच्या घरा रावंक साध्य ना. पूण जेजू असली टर्मिनॉलॉजी वापरता आसतना आमकां एक संदेश दिता, तूं आतां भितर रिगल्याय हांगा, पूण जाल्यारय इस्रायल घरान शुद्ध आसा जंय आसली, पूण ती नांत. आतां तूं आसाय, तूं म्हाका म्हजे लागीं तेंच उंडो तूं मागताय, पूण तो भुरग्यांक दिवचो, आतां तुका हांवें कसो दिवचो? पूण ती कसली उतरां वापरता? भुरगीं खावन दादोशी आसता आसतना तांच्या मेजात हांव सकला पडटात न्ही तो उंडो, कुडके, उंड्याचे कुडके, ते म्हणी म्हाका दिल्यार म्हाका पुरो, तातूंच म्हजी दादोसकाय. कितली ल्हानविकाय ह्या स्त्रियेची. तिका कसलेंच अपमान म्हणून बगल्लें ना, कित्याक ती आयल्या भावार्थान. त्या देखून कितें तिणें उसारचें जावन आसा? भावार्थाची उतरां. मातेवाच्या वांजेलान जेजू म्हणटा, स्त्रिये तुजो भावार्थ व्हड, तुज्या भावार्थानच तुज्या दुवेक बरें जालां. पूण मार्काच्या वांजेलान जेजू सांगता, असली उतरां तुवें सांगली न्ही गे, त्या देखून तूं वच, तुज्या दुवेचो देंवसार येदोळूच सुटला. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी घरा भितर आसूंक पुरो, पूण आसल्यार आमचें काळीज जरी तर घरांतावन भायर आसल्यार कांयच फायदो ना. म्हणजे देवाच्या मंदिरांत आमी रिगता आसतना आमी कितले मागणें केल्यार, कितलें देवाचें उतर वाचल्यार जरी तर आमचें काळीज तें बदली ना जाल्यार आमी घराच्या भायरच आसल्या बरें. पूण ह्या स्त्री, काणान घराची स्त्री, ती बायली, पूण ती भितर रिगता आसतना ती व्हडा भावार्थान ल्हानविकायेन ती आयली. त्या देखून तिचें काळीज तिणें संपूर्णकायेन देवाक दिलें आनी ती म्हणटा, म्हाका उंड्याचे कुडके मेळ्ळ्यार पुरो. आनी त्या भावार्थान आयिल्ल्या स्त्रियेक जेजू आज जें कितें ती आशेताली, फकत तें मात मेळ्ळो न्ही, फकत जेजूच तिच्या काळजांत रिगता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांवें सांगलें संपूर्ण काळीज आनी वांटे फांटे जाल्लें काळीज. सबार पोवटी आमचें काळीज वांटे फांटे जालां, कित्याक तें काळीज आमी सबारांक दिलां, सबार संगतींक दिलां, पूण देवाक तांतलें इल्लेशें एक भाग मात दिला आसतलो. पूण संपूर्ण नितळ काळजाची मात्र देवाक पळोवंक ती सकतात. तर आमकांय तेंच संपूर्णकायेचें काळीज फावो जावं दी. फकत देवाक आमी आमचें काळीज दिवंक आनी आमचें काळीज देवाचें मंदीर करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी ताची कृपा आनी मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. आमेन. बापाचे नांवी, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सुम्या तुका किते हांव सावकाली तुमची, हातां बोटां जोडून तुका हाडून घेता, मुदो ताका सोडिली तुज्या मोगाची. मुझे जीवन केलाय ते पावन, पवित्र मारुतां तुज्या. मुझे जीवन केलाय ते पावन, पवित्र मारुतां तुज्या. म्हाका सांबेळून दिता, स्वाती तुजे सेवेक सोम्या आजाव जाता.
म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानत असलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि केवळ सभेच्या आदवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मनान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ते सर्वेस्परांतय ओबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन सारा, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवतेल्या आमा सुमेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदारून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगती सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. संपूर्ण काळीज वांटे फांटे जाल्लें काळीज आमी सांगात हाडटा आसतना आमकां ही खानानगराची स्त्री तिचो उगडास येता. तिचे थंय आसलें धैर्य, तिचे थंय आसली ल्हानविकाय, विधेयपण आनी भावार्थ आमकांय मेलफंक्त जावन आसा. त्याच भावार्थान एका मनाची एका काळजाची जावन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आतां आमी भक्तीपणी म्हणुया. आमचे बापा तुझे तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे तुझे राज राज स्थायी कायम येवं, तुझी तुझी खुशी खुशी स्वर्गात स्वर्गात जाता जाता तशी तशी संवसारांत संवसारांत जावं. आमचो आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची वाका बोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दे करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पुवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आपले देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सर सुभागी. सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका पवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जगया. स्वागत करून तुका राखून रावया. ये वेगळे आमच्या पिडारात राव सदांच आमच्या काळजात. ये वेगळे आमच्या पिडारात राव सदांच आमच्या काळजात. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक
असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवचिले. हे तुझ्या मोगाचे उजणे पासो तू दिन वाचने सो यज्ञ संभ्रम म्हणून जेजूच्या नावान दाटापलेली तुझी सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हण आमी मागताव. जेजूचे नाव घेवन या संवसारांची ओंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नाव विश्वासान उसारून सरगार तुका ससनाक वाखणूक आमकां फावय म्हण आमी प्रार्थिताव. त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोबे आसो. आणि सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपल्या आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमचे संगी आसात मनदेक बाब रिचर्ड फ्रांसीस डिसोजा, आमचेच कर्मेलीत याजक गांवान गुरपूरचे. ते आतां प्रस्तुत रोमांत आसच्या आमच्या थियोलॉजी कॉलेजींत तेरेजियानम ह्या नांवार आसच्या कॉलेजींत प्राध्यापक जावन ते सेवा दिते आसात.
बायबलाचेर तांणी आपणाचे दोतोर सनाद जोडल्या आनी त्या उपरांत थंयसर ते शिकयते आसात रजेच्या दिसेर आसच्या तांणी हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थ बरयत नियाळ दिल्ल्या तांकां तुमचे सुमेस्तांचे नांवे आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळका जेजूच्या आशिर्वादान तांचेर आनी तांच्या गवळेक वावराचेर आमी मागता ताळयो पेटोवन पदरा पाल ओके आयचो हो ब्रेस्तार ह्या करिज्माच्या काळाच्या पयल्या सद्या काळांत निमाणो ब्रेस्तार आनी पुरवच्या मंगळारा दीस आमी गोब्राचो बुधवार वा सिंजीचो बुधवार आचरण करता आनी त्या मुखांतर प्राचीत काळाक आमी पायतेंगता त्या दिस हांगासर 3 मिसां आसात सकाळींच्या 6:30 वरार कोंकणींत 5 वरार इंग्लिशान सांजेर 5 वरार इंग्लिशान आनी 6 वरार कोंकणींत मिसां आसात ह्या 3 मिसां वेळार आमी हांगासर सिंज बेंचार करून माथ्यार घालतल्या उडास दवरात सकाळींच्या 6:30 सांजेच्या 5 वरार इंग्लिशान आनी 6 वरार कोंकणीन मिसाचें बलिदान करिज्माच्या दिसांनी हांगासर ब्रेस्ताराचें आमी मिसा पयलें कुर्साची वाट नियाळ करतल्या सांगतच हर एका शुक्रार दीस सांजेर 5:30 वरार कुर्साची वाट आनी 6 वरार मिसाचें बलिदान आनी आयताराचें आमी उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट नियाळतल्या प्रत्येक जावन सांजेर 6 वरार आनी त्या उपरांत पवित्र सभेचें मागणें सक्रामेंताचें बेसांव आयताराचें आसतलें आज ह्या मिसा उपरांत वणच्या उंड्याक आनी थंड पिवनाक दान दिल्ल्यांची हांव नांवां सांगतना तुमी मुखार येवन याजक बापात येवन वाती स्विकार करचे ताच्या पयलें ह्याच एप्रिलांत आमी 2 यात्रेक पयण आसा केल्लीं आसात एक इस्रायल जॉर्डन पॅलेस्तीन आनी इजिप्ट जेजू जल्मोवन वाडोवन असर्यां कर्ण सुवार्ता प्रकट केल्ल्या आनी आखरेक मरून जिवन जाल्ल्या जाग्यांक एप्रिलाच्या 13 तारखेतावन 25 तारखे म्हणसर 1,78,000 जातात हातून सक्कड खर्च टापता कोडयाळतावन बैसरोवन कोडयाळ म्हणसर पावची वेवस्था दिसाक 3 जेवणां सकाळचें ब्रेकफास्ट दनपाराचें आनी सांजेचें जेवण आनी सक्कड खर्च हातून आटापता आनी एक यात्रीक पयण आसा युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक रोमाक वातिकनाक पादुआ इटली आसिसी फ्रांस ताचे उपरांत स्पेन पोर्चुगल फातिमा लुट्स असल्या भावार्थ वाडोवन विस्तारलेल्या आनी मोरयेक दिश्टीक पडलेल्या जाग्यांनी तातूंनी हांव जेन्ना 3,79,000 कितें गे एक्झॅक्ट अमावंट तुमकां भायर फ्लॅक्सार पळोवंक मेळटा आनी तातूंनी सक्कड खर्च टापता कोडयाळ तावन बैसळून कोडयाळ येवन पावचे म्हणसर तातूंनी 3 जेवणां मातून आमचे पुणशेताचे याजक तुमकां संगत दितात हर एका दिसा मीस आसा आनी उपरांत बायबला विशयंत आनी त्या जाग्या विशयंत कोंकणींत विवरण मेळटा त्या देखून तुमची नांवां 25 तारखे पयलें आमचे संगीत दाखल करचें आनी उपरांत उरलीं कामां विजाक एप्लिकेशन आनी घालूंक आसा उपरांत नांवां दिल्यार जायना आखरेक नांवां दिता म्हळ्यार जायना फेब्रुवारीच्या 25 तारखे पयलें तुमची नांवां आमचे लागीं दाखल करची हो एक विशेश अनुभव एक अपुरो अवकाश जिवितांत एक पोटी मेळचो जोडूंक तुमी प्रयत्न करा आनी आतां मिसा उपरांत वणच्या उंड्याक आनी थंड पेवनाक दिल्ल्यांची नांवां अशीं आसात तुमी मुखार येवचें जीवन आनी अनुपमा मेंडोन्सा विक्रोली वेस्ट मुंबय टावन प्रिन्सिया शाइनी मिनेझस लोरेटो टावन बेनेडिक्ट सेरावो आनी कुटाम खाद्री टावन ब्रिन्स्टन डिसोजा खाद्री टावन नेस्टन डिसोजा पेरमनूर टावन मेलरॉय डिसोजा पेरमनूर टावन अनुषा पडेल टावन आनी विल्मा मरिया डिसोजा जपिना मोगोरो मंगळूर टावन बोन आनी भयणो बाळका जेजू तावन जोडलेल्या आशिर्वादा विशयंत बेसांवा विशयंत तुमी तुमची साक्ष दिवंक अवकाश आसा तुमी ऑफिसाक आयल्यान जाल्यार तुमची साक्ष आमी रेकॉर्ड करता साक्ष दितना कांय व्हडल्या रितीन कांय मेल्ले उठले बरी तसल्या रितीची नाटकी वा ड्रामॅटीक रितीन आजापां जावन आसची नात पूण खंडी जावन साद्या रितीनी जेजून आमकां बेसांव घाल्लें आसा
आनी केन्ना आमचे थंय जाल्ली ही बेसांवां आमी हेरांक सांगता तेन्ना तांकांय जेजू तावन जेजू थंय येवंक जेजूचो मोग अनुभव करूंक अवकाश जाता. फाटल्या दिसांनी आमी असल्यो साक्षी वट्टू केल्ले आनी आमच्या सोशल मिडियार पाशार केल्ल्यो आनी तें पळोवन तें आयकून जायतो लोक हांगासर येवन बेसांवां जोडलेलीं आसात, बेसांवां जोडूंक आयिल्लीं आसात, मागूंक आयिल्लीं आसात. त्या देखून तुमी तुमचे लागीं मेळ्ळेलीं बेसांवां हेरांक प्रगट करूंक लज नाकात. तुमी आमकां मेळा, आमी तें रेकॉर्ड करून हेरांनी जेजू थंय येवंक तांणी बेसांवां जोडूंक आदार जायशें पळयतलें हांव. देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर दिबे मोडी. बाळोक जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरगे संगता रावनचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इसांवची येयलो सर तरांच्या गडसांनी तो मनशांक पावलो. किडाक खूण करून दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावस जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सरगडसांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमचे काळजाचे अत्रेग आमची ते सावां तशेंच आमी जें कितें काळजांत जेजू बाळकाक सांगूंक आशेता तें सगळें ताच्या पवित्र पांयां दवरया. भावार्थान बरवशान आमी मागोया. कानानगराच्या स्त्रिये बरी भावार्थान लणविकायेन जेजू संगी एकाच काळजान संपूर्णतेच्या काळजांत आमी येवया आनी आमचे कश्ट तो हाळू करून दी. जें कितें आमकां गरज जाता तें तो फावो करून दी. प्रत्येक जावन आमी आमच्या इगर्ज मातेंक पासत मागोया. सबार याजक ह्या दिसांनी आमी पळयता तांकां कश्ट मारता जेजूक संपूर्ण काळजान ताचो पाटलाव करूंक सबार सोडून येतात. तशेंच धर्मीक भाव भयणी तांच्या जिवितांत कश्ट जातात. कित्याक की म्हळ्यार हो संवसार बारीस कश्टांचो जाला. चड आनी चड टॅक्नॉलॉजी सोशल मिडिया सैताना बरी आमकां दोसता. अशें आसतना सबार ताका बली जातात आनी तांचे तें आपोवणें आसा तें तांचे तावन सुकोवन वेता. कित्याक हंत हंत तावन तांचें काळीज पयस पयस जाता. कशें सालमावरायक सबार बायलो आसुल्ल्यो गी तशेंच आतांच्या काळार बायलो जावंक पुरो आमचे थंय आसली सवलताय आमचे थंय आसली देणी सबार देणी पयशे ग्रेस्तकाय संवसाराची ओडणी ह्यो सगळ्यो भायलो जावन आमकां देवा तावन पयस व्हरता. त्या देखून एकच काळीज तूं आमकां रचून दी. नितळ निर्मळ काळीज तूं आमकां रचून दी म्हणून आमी मागात जाय. आमचे तरणाटे आमची भुरगीं सबार संगतींनी ती चंचल जातात. ह्या दिसांनी आमी पळयता तांकां शिकोवंक कस मारतात. इस्कालाक गेल्यार थंय वायट सवयांक बली जातात. तरणाटी सबार जैलांत आसात. कुटुंबां देसवाड जाल्यान कितल्यांची ड्रग्स आनी पुरा घेवन तांच्या कुटुंबाची देसवाड जाल्या. अशें आसतना असल्या कश्टांक बली जाता आसतना आमी मागात जाय. कित्याक की म्हळ्यार मागणें आमकां एक हातेर जावन आसा. बळवंत हातेर आमी भुरग्यां बसत मागचें. आमी सबार संगती तांकां आमी दिता न्ही वस्तू दिता पूण मोग दिना मागणें दिना देवाचें उतार आमी दिना. त्या देखून हीं भुरगीं व्हड जाल्लेंच देवा तावन पयस येतात. आमचे तावनय पयस येतात. संवसाराच्या ओडण्यांक ती बली जाता. कितले मागल्यारय पावना. त्या देखून आमी ल्हान तावनूच तांकां वस्तू दिवच्या की चड आनी चड मौल्यां दी जाय मोग दी जाय सांगातपण दी जाय. आवय बापाय परगांवांत भुरगीं हांगा अशें आसल्यार जायना. त्या देखून तसलीं कुटुंबां बारीच कश्टांनी तांकां मुखल्या दिसांनी कश्ट मारतात. त्या देखून असलीं सगळीं चंचल आसात तीं भुरगीं यूथ युवजन तशेंच काजारी जिवितांत चड आनी चड कश्ट
एकामेका थंय मोगना दुबाव असले पुरा देवसाराची इजा आमकां दोस्ता आसतना सर आमचो गोडसो जेजू बाळका मुखार दवर न्हू सांगाता म्हणया हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा भितरान उगडापी केल्ली आसता तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता तुका पाटी तेणेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावाने बर आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिया कुटपेन बरुल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिया कुटपेन बरुल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिया कुटपेन बरुल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे माग. बाळोक जेजू लागीं मागुया. हे अच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचे काकुळची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतले मिरमोतेन बरयल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून इतल्या आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन काड आमचे वेले चड कश्ट आनी निरासप तुजी कुमोक आनी बसवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदांच सर्वता. आमेन. जेजू बाळकान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. सांगता म्हणया हे भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमच्या म्हणटूंक आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेण तुजे मुखार दवरता. तुज्या आजोबांची इमाची मेरिफा तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत सोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं बाळकाची. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूंक आनी तुमचे संरक्षण करूंक तुमचे भितर तो रावूंक आनी तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान तो रावूंक आनी तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या फाटल्यान तो रावूंक आनी तुमकां राखूंक तुमचे वयर तो रावूंक आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सुवेंची येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. बापाचे नवे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. प्रकारची सुबाई मान करता रात्री पुष्ता संगी सगळ्या महिमावी तुझी बलिता तुझे बरीची काढाय मागता जेजू बाळका आमकां विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ. माया मोगाची दी कुर्बेचे बेसांव दी आमकां कुर्बेचे बेसांव. जेजू बाळका आमकां राव विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ. माया मोगाची दी कुर्बेचे बेसांव दी आमकां कुर्बेचे बेसांव. मुखार पुत्रा सोवे
हांव कोण उरी आशीर्वाद दिव आमकां